वाडटा देवा मुखार बास दिवून गोराबो बांदता सातवो साक्रामेंत जोडून गोराबो वाडटा देवाचो आशिर्वाद पडून गोरब्यान एक ओड उत्ता देवाच्या मार्गान चोरून प्रश्नार प्रश्न बुजोतेले प्रश्न घाल देवाच्या हातान त्याग करचे पडटले त्या घाल देवाच्या हातान कोश्टाचो फूल मेवचो ना कोश्ट घाल देवाच्या हातान मागणे करून मन गोराबो आमचो दोर्या तुज्या हातान मागणे करून मन गोराबो आमचो दोर्या तुज्या हातान कितें सांगो बाईक म्हज्या काळजांत शिस्ता तें ताका कसो कळूं. गुड मॉर्निंग आवो. गुड मॉर्निंग बायजीन. आवो कितें जालें? कसली चिंतना तूं मनान घडयता? काय ना बाय, ओगोच बसोन आवो आयज म्हाका हॉलिडे, हांव तुज्या नाकशो कातरता. अशी म्हाका टायमूच मेळना. बाय, तूं हांव सांबाळून कितली काळजी जाता म्हजी. आनी फाल्यां तूं काजार जावन वेतोस? आवो हांव काजार जातोच खंयच वेचेना. म्हाका काजार करून धांवडावपाक तुमी सगळीं कित्याक हरशेता? बाय, चेडो वाडटोस ताका गांवागेर धाडप हो सैमाचो नेम जावन आसा. बट आवो हांवें सांगलां तुका, आय एम अ लिमिटेड एडिशन. आवय बापायच्या बागेंत एकूच फूल फुल्ला, देखून काजार जातोच हांव खंयच वेचेना. म्हजे लागीं कोण काजार जावंक सोदता जाल्यार ताणें गोळ्यान कोयंडी घालून म्हजे फटाफट हांगा येवचें पडटलें. ना तर नांव केर कुसलोले पेर. तें सोड, तूं सांग तूं कितें चिंता? दोग पूत म्हाका. म्हजे दोळे बंद जावचे आदीं तांकां सांगातान पळोवंक मेळत बायजी. हाय अंकल, काय केलं कसं आसा? बरं असं अंकल, फाल्यां रक्षाबंधन. फाल्यां कितल्याची फेरी करतलो? राखी बांधून होय अंकल, कितलो तेंप म्हणून आमी पयस पयस रावन एकामेकाक पळोवन स्मायल करतली. पळय राखी बांधूंक जाय जाल्यार घरा लागीं यो, वाटेर नाका. दुनिया, जे काम हांव करूंक वेता त्या कामाचेर तुजो आशिर्वाद मागता. म्हज्या मनान कितें गळटा, कितें शिजता तें तुका हांवें सदांच थावें केलां. बरेंपण वसूंक आनी शिपडावंक सदांच म्हजो हुस्को जाला. हांव मारूंक येवजितां त्या पावलांचेर तुजो आशिर्वाद मागता. हाय हॅन्सम, आयज म्हजे खातीर माग आं. एक वर्थे काम करूंक वेता हांव. डेट एक वेता दिसता. डेटूच समज, पूण आवो म्हाका भिरांत दिसता. भिवपाची गरज ना. जें तूं कितें करता तें बारकायेन आनी चिंतूनच करता म्हूण हांव जाणा. आवो म्हाका तुजें बेसांव दी. तुज्या काळजा मनांतलें सोपूर्णायेन शार्ती पावूं. बापाचे, पुताचे आनी स्प्री संताचे नांवी आमेन. आमेन. तू तिमाय आयज उगडास आयलो तुका आमचो? तिमाय उगडास सदांच येता. पूण हॅन्झल आसा? आसा, यो भितर. सायबा, तूंच म्हज्या आदाराक पाव. हाय हाय, तुवें म्हाका कवी दिल्लें आनी पळय हांव पावली. कशें आयलें इतलें पयस? आनी आमचें घर मेवलें रोखडेंच?
नितळ कालसान सोदल्यार देव पासून मेवता. तुझे घर सोदूंक कसली बेश्यात. चल तुजो हात मुखार काड. आशीर्वाद पडून देवाचो मुखोबा पयणीचो देवा पवित्रचो दाग्यान या मावतून राहून एकवट बांदता फामिलीचो गोडसांग सगळी पाटी दवरून तांक्या रोस्तो एकवटाचो दाग्यान आमकां सोडला एकवट तो गुनुरू आमचो. Proud to have a sister like you. बाबा जिवितान म्हजे लागीं सगलें आसलें. उणाव आसलो तो एका भावाचो आनी गांठ पडून जी नाती दोशी आसली ती गांठ बेगीनूच सुटून आमचो एकवट संक दिसाच्या उजवाडानूच सपनेता हांव. सोपोन सोपण्यांक तुका कसलीच हरकत ना. पाद्रीन तुका आयज आमचो घरा गेलो खूब बरें दिसलें. तुज्या मनान युजलेली गांठूच उरोंक एकदम बरें. गांठ सुटली जाल्यार आलमारीन आसलेले सांपडे भायर सरत जाल्यार कितें जातालें तें सांगूं नको. पाद्रीन तूं ही नाती जागोवंक खूब आशेला हांव. म्हाका तुजो आशिर्वाद दी. अपूर्व बायडी पाद्रीन बाय कसो गेलो आयचो दीस. दादा द बेस्ट डे ऑफ माय लायफ. वाव तुका सांगता हांव ह्या आदी पासून सांगलां कॉलेजीचे शिकप जाल्या बगोर डेट इकबा वचपाची गरज ना. म्हाका लायक जायना आयकलां. अनिता तुज्या मनांतली चिंतना बदल संवसार बदलतलो. बायन आपूण डेटीक गेला म्हण आमकां सांगलां. आयज बरें न्हेसोन भायर सरलेलें तें आनी गारा येता आसतना ताजें तोंड पुंग जाय आसलें सारकें फुल्लोलें. तें आयलां तेन्ना आमगेर कॅतिकिस्तां आसलीं बसोन ना तर हांव ताका सारकें सोलपून काडटलें आसलें तेन्नाच. सांग बाय आयज खंय गेलेलें तूं. पाद्रिनागेर वचोन हेंजल बाबाक राखी बांदून आयलें हांव. शाबास बाय. जे आवय बापूय करूंक सोदिना तें भुरग्यांनी केल्यार कितें म्हणपाचें तुका. कितें म्हणपाक जाय तुका. कितें म्हणू किरू पिरू दिदी बाय. नोको केन्नाच कोणाक राखी बांदूंक ना हांवें. ओ रियली. आनी हांव मात्ता ती गांठ सोडूंक जायना तसली. सॉरी जायते चेडवांनी म्हाका मारलेली गांठ सोडून उडयली हांवें. पूण हांवें मारलोली सुटची ना. आनी म्हाका ती सुटलोली नाका. खरेंच तें सोड. म्हाका सांग म्हजो गिफ्ट खंय आसा. राखी बांदल्यार गिफ्ट दिवंक जाय म्हूण खंयच्या प्रधानमंत्रीन सांगला. सोडचें ना तुका हांव सांगता. बांदून दवर न्ही. तुज्या भयणपणाच्या नात्यार बांदून उरलेली जाय म्हाका सासना खातीर. जाल्यार म्हाका तुजी ट्रीट जाय. सांग हांव दोळे धांपून आयकता. टेक मी फॉर अ रायड. म्हजे खातीर वेळ कर. दादा कितें जालें तुज्या दोळ्यान दुकां. खुशालकायची दुकां पळय ती. तूं पळय कितें कोत्ता तातूंत हांव खूब खूब खुशाल बाय. हांव कितें करतां दादा. 18 वर्सां आदीं तुज्या तितीवा मदीं आनी म्हजे मदीं पडलेली फूट तूं नव्यान घडून हाडून एक करूंक सोदता तें पळोवन हांव खूब खुशाल बाय. दादा
तू खुशाल आसा न्हू पूण पूण दाडा मामा खुशाल ना बाय हांव खूब खूब खुशाल सो प्राऊड ऑफ यू बाय चिंतूंक नासलें हांवें दुनिया पूण तुज्यो वाटो विचित्र भुरग्यांक लागून तरी आमचो एकवट खोर दुनिया दुनिया बाईचे प्रोत निर्फोड जावंक दिनाका ताची उद्देशी तरी आमचो एकवट जावं दी दाडा दाडा म्हाका थोडे पयशे जाय आसले कित्याक दाडा सच सांगल्यार गडे तुका राग येत पूण म्हाका ते पयशे बरे कामाकूच जाय बरें कामांक कसले बरें कामांक दाडा त्या दिसा बायन म्हाका राखी बांदलेली न्हू आनी आतां भारतीय परंपरे प्रमाणे ताका बरोसो गिफ्ट घेवंक जाय देखून पेट्रोलाक 200 रुपया जाय आसले घे पेट्रोल घाल आनी बायक एक बरोसो गिफ्टूय घे आनी वाटेर ताका जेवणाक आनी च्याय व्हरोंक विसर नाका आनी मामीक मात सांगून हाड हय दाडा थँक्यू सो मच अरे थांबलो कित्याक आमचो कुटुंबाचो एकवट जावंक गोंयच्या साहेबान आमच्या मनात घातला अशें म्हाका दिसता देखून ताका थँक्यू म्हणुया न्हू ओके सायबा सान फ्रांसीस शावेरा एकवटाचें सपन तुज्याच पांया लागीं दवरून आनी तुजोच आदार मागून तें सपन रंगोवंक हांव फुडें सरल्या म्हजें सपन तुवें फुलयलें सायबा आर्गां तुका सायबा गोंयच्या पाय थँक्यू तुवेंनूच आमचो हो एकवट घडून येवंक देवाक आमच्या कुटुंबा पासत विनवती केले म्हूण म्हाका विस्वास आसा देवाक म्हजे दिनवास पावय सेल्फी काढ अरे पुरो यो बरो दिसता तू वाव सत मानतलो गोंयच्या साहेबाचें नांव घेवन हांव तुमगे राखी घेवन आयलें आनी पळय सान फ्रांसीस सावेराक दिनवासूंक तूंच थांबलो आय कॅन रीड युअर मायंड सो बी केअरफुल सिस्टर 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 म्हणून म्हाका कॉन्व्हेंटान धाडशी वच न्हू प्लीज तूं म्हाजी जाल्यार तुजे सगळे गोरबाट म्हज्या नांवान तरी जातले म्हाका वो सांगता तो तूं कित्याक वचना पाद्री जावंक हे हांव वचना हांव पाद्री जाल्यार म्हज्या फाटल्यान आसा ती क्युटी पाय एंजल ती कितें करतली अब्बा तेंचें बरें पडलां तुका तूंच वच नाका आसूं थँक्यू तूं वच आनी सगळें म्हज्या नांवार कर कित्याक भियेता मोगाचो भाव तूं म्हजो जें कितें हे भयणीचें हें सगलें हे भयणीच्या भावाचें बाबा ह्या दिसांनी चड तूं फोनाचेरूच आसता थोडो पूण वेळ तुज्या फॅमिलीक दी न्हय मामा हांव जर फोनार आसता तें आमच्या फॅमिली खातीरूच तुजी फामील तूं दाडा आनी हांव सो तो कोणूच ना दाडाचो बापूय म्हजो हावजीन मामा कितलो तेंप म्हूण तुमी म्हाका तांचे कडसुलो पयस दवरतले जांकां आमचो हुस्को ना तो आमच्यान म्हणूंक जायना न्हय मुटलेली वस्त आमची लेगून मुटली जाल्यार ती आमची जायना हे जाता तितले तुजे पेचान तरी गोले वतीक बरें जातले मामा हांव आतां भुरगो उरोंक ना कॉलेजीन पावला हांव
म्हज्या फुडारा खातीर कितें बरें आनी वायट तें समजता म्हाका देखून प्लीज इतलीं वर्सां तुवें धाडा ताच्या बापाय सोशिलो पयस दवरला ताच्या भावा सोशिलो पयस दवरला इतलीं वर्सां हांव तांचे कडसून पयस रावला आनी पयस रावचो ना मामा हें पळय तूं उगी रावता तें उपकारचें ना बायेन हॅन्झलाची दाटाय चोड दवरल्या ती बंद करूंक लाय हांवें तुका सांगलां ती बंद करूंक लाय म्हणून तुज्यान सांगूंक जायना तूं आवय न्हू हांवें तुका सांग म्हूण सांगलां हांव सांगना म्हूण सांगला तुका हांवें तुजें चोड जाता कोणाचें चड जाता कोणाचें इतलो ते मोगो रावन ओको बसलो हांव बायक 21 वर्सां भरल्यात आनी बरें कितें आनी वायट कितें हाचे मदली हो तो समजता ताका वायट पावलां मारिना तें आनी जेन्ना तें बरें पावल मारता तेन्ना ताका आमी आमचो आदार सोखार दिवंक जाय ताचे वाटेर आडखड्यो न्हय कितें जालें बाबा खाय ना सांग न्हू तूं म्हजे कडसून कितें लिपयता अशें दिसता म्हाका सारकें सांगा फोटी मारल्यार हे भयणीक तुजेर राग येतलो म्हजेर विश्वास दवर आनी सांग म्हाका कितें जालें म्हज्यान चड म्हजो विस्वास तुजेर आसा पुरो पुरो इतलो फुलय नाका म्हाका इतलो मोगान उलयल्यार हांव पोसकोटो कशें फुलतलें एका भावाक कशी मोग करतली भयण आसल्यार जीव कितलें समाधानाचें जाता ना ह्याच खातीर तो देवान भाव भयणांक रोचला बरें आतां म्हाका सांग कितें जालें खियार मामीक आमी मेवता तें बरें दिसना काल धाडा लागीं उजत्यो कोत्ताली तें आयकलोलें हांवें पूण धाडा मात आमचेर खुशाल आसा पूण मामा फुड्यान तो तोंड पडटा म्हाका लागून तुमच्या घरान किजिलां जालेली म्हाका नाका त्या खातीर हांव इतल्या वर्सांनी देवान म्हाका फामिलीचो सांगात दाखोवन म्हज्या जिवितान खुशालकाय हाडल्या ती सोंपोवंक दिवचो ना हांव इतलीं वर्सां ती पयस रावल्या आतां पयसूच रावूं दी पाद्रीन जाल्यार कितें जालें फिलियादाची खबर घेतल्या तांणी घेतल्या रे खबर तांणी पाद्रीन पाद्रीन म्हूण त्या दिसा लाग मारताले इतली वर्सां खंय आसले हांव सांगता तुका बाय तांची खबर सोड बाबा तुका सांगता तूं तुज्या शिकपाचेर मन दवर त्यो भानगड्यो तुका नाका हा तूं आनीक ताका मेवचें ना ताचे वांगडा दिसल्यार बायकाची चावी मेळची ना मागीर कॉलेजीक वच बसीन इतलीं वर्सां आमी सुसेगाद आसलीं त्या क्लारान आपल्या चेड्याक हुसलावन घातला आसतलो आमचो सुसेग पिड्यार करूंक आतां बाबडो जायनाका आमी सुसेगात आसा ती पळोवन ते आनी ताचे दोळे फुटले आसतले देखून आतां चेडवाक हांगासर एंट्री मारून धाडटा तुका सांगता हांव बाय 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 जेव तरी पोट भरलें म्हजें देखून कान उगडून आयक बाबा बाबा आवो तूं कसलीच दास्ती काडी नाका आमचे लागीं जें कितें घडटा तें आमी सोगलें कोत्तेली यू डोंट वरी आवो देवान तुजेर बेसांव घालूं बायजी बायजी बाय दादा कितें जालां दादा प्रॉब्लम हांगा मामा थिंगा ती माय 18 वर्सां आदीं ह्या बायलांनीच ह्या घराची शांती बिगडून फूट घातलेली एका गोठ्यान गोरवांक बांदली म्हूण तूं शिंगाक शिंग आदळटाच पूण आमी आमचो अहंकार घेवन फुडें वचोंक जायना न्हय त्या वेळार खराब्याच्या सुखा खातीर खट्टा तें घडोवं म्हूण चिंतून हांव हात पांय खोडून बसलो ओगीच रावलो
पाहिजे ही म्हजी चूक जाली, पहिली चूक. दोशी झालेली तांकां परत एकठांय हाडून परत आमचो घोराबो मजबूत करूंक हांवें कुस्तीत पावलां मारूं ना बाय. ही म्हजी दुसरी चूक थारली. पूण आतां तूं कोत्ता तो वावर फोडवंत करूंक म्हजो सगळो आदार सहकार दिवन हांव ह्या दोनूय चुकींचे पिराजीत करूंक सोदता बाय. म्हजो आदार सहकार दिवन ह्या पापाची हांव पिराजीत करूंक सोदता. पूण डाडा, हेंझल म्हजे लागीं उलयता, म्हाका बायकार घेवन भोंवता म्हणून तिमायान तेची बायकाची चावीच काडून घेतल्या. फाल्यां सान खंय तो बसीन वेतलो आतां कॉलेजीक. सो सॅड डाडा. बाय, त्या खातीर भियेनाका. म्हजी गाडयेची चावी तुजे लागीं दवर आनी फाल्यांतान कॉलेजीक घेवन वच आनी बाबाकूय कॉलेजीक पावय. एक मात, सवकास चलय ह्या गाडी. डोंट वरी डाडा. बायजेत जाता जाल्यार ताका हाडुया मा. म्हजे दोळे आशेल्यात म्हज्या नातवाचेर नदर घालून. Pałbuja mogaci, dora sangataci, sangat कालवांटा वेणी कुशालकायेची तोंडारू देतासू किन्ना पोळसोडीत सूर्याची संतोष वखतो सारका उदेतो बावणा काळजाची Pałbujaco igła, kettnac tudon vexona, todo vir surjali po, pulus varzaunco zona, Pałbujaco innocent malis nastana, देवाचेच बेसांव आसता, भोगत चोडटा वागताना. सांग हा सांग ना. सांग रे. कुसक्या तू भायर स्वताना म्हजो उगडास तरी आयलो. कोणे सांगला येवंक ना म्हूण? आयलोलो म्हाका उगडास. आयलोलो जाल्यार कितें हाडला म्हाका? आनीक कुस्के म्हूण म्हाका. पळय, हांवें तुजे फेवरेट चिकन समोसा हाडल्या. तेदूच म्हणटालो न्हू तुका लायक म्हूण. तेका लागोन म्हज्या हातींनी केले हांवें ते. घे. बरोय म्हाका. आनी ही घे तुजी फेवरेट मोइटो ट्विस्ट. तू पयली पी. इतलो स्वीट आदिसान आसलो काय म्हाका मेळटोच जाला. कितें? आय नो. पळय, हांवें तुका समोसा हाडलो, मोइतो हाडलो. तुवें म्हाका कितें हाडला? ख्यारा तुका दिवंक म्हजें अशें कांयच ना. खरें सांगचें म्हणल्यार तुका एक बरोसो गिफ्ट घे म्हूण धाड आनी पयशे पासून दिले ते. पूण जेन्ना हांव चडूंक लागतलो न्हू तेन्ना म्हज्या कश्टाच्या पयशांचे तुका एक बरोसो गिफ्ट घेतलो म्हजो सोपूत तुका. हाव स्वीट. जेन्ना हांव तुका मेळोंक भायर सोदतालो न्हू तेन्ना म्हजी नदर ह्या फुलार पडली. वाव. हांवें रोयलेलो त्या झाडार फुल्लले ते. म्हज्या थँक यू. कश्टाचे म्हूण तुका हांवें हाडून दिला. थँक यू. ना, आय सेड नो. दोता हांव. अरे दोता फोन. बाय. बाय, दादा, कोणाचो फोन हेंझल बाबाचो फोन आयलो दादा. आनी कितें सांगता हेंझल बाबा? आयतारा दिसापासून मिसाक वचनासलो तो. आनी आतां आमच्या कुटुंबाचे एकवटा पासत मागोवंक फान तोडेर उठून 20 मिनटाची वाट चलोन मिसाक वेता तो आतां. देवान तुमच्या भुरग्यांचे मागणें आयकल्या पुरो. प्रमाणीकपणान केल्ले मागणे देव जरूर आयकतलो. आनी आमचे वाटेन आसा ते आमी सगळे कोत्तिली दाडा. पूण दाडा,
पाद्रिनांक वेंगोवंक तुवेंनूय एक पावल मारलेलें जाल्यार बरें जावपाचें. प्लीज धाडा म्हजे खातीर तरी. प्लीज प्लीज धाडा. हांव खूब खुशाल बाबाजी. हांव खूब खूब खुशाल. आतां एकूच इत्सा म्हजी, म्हजे दोळे धांपच्या पयलीं म्हज्या दोगांय पुताचो एकवट जावं. हो तो दीस आतां पयस उरूंक ना. देव हो एकवट निर्मितलो. आवो हॅन्झल बाबा येना फुडें सगलो म्हज्या वांट्याचोय मोग दाखा न्हू. ए जेलसी पार्ट. तूं एक खा. ह्यो खुशालकायेच्यो घडयो आमी कोयत करूंक जाय. आवो स्मायल. बाबा बाबा कसो आसा? आय एम सॉरी इरमा. बाबा एक उतर फुडें उलोवपाची गरज ना. म्हजी गोरखानीक लागून. खंय बाबा, आमच्या घरखालीच्या जिद्दीक लागून आमी भाव भाव पयस जाले. हातून म्हाजो व्हडलो गुन्यांव इरमा. हांवें तुमकां खूब वायट केलें. तरी आसतना आयज पयलो तुवें म्हाका फोन केलो. फेराका बाबा, देवाचे कृपेन सगळें सारकें जातलें. सगळें थाऱ्यार पडटलें. क्लारा, एका गोराब्यान वयर सकयल जाताच. विसरूंक जाय आमी सगळे. आमी वायट केलां. आमी ताका वायट उतरांनी तांची गाडीच दुखयला. अनिता, तूं व्हडली सून. बोगस ताका. बोगसोण मागुया आमी. बोगसोणें देवाचें तारसोणें. बोगसुया तांकां. बाबा आवोचें हें एकूच सपन जो तो दिसाच्या उजवाडान आनी रातीच्या काळोखांतूय सपन येता. भियेनाका. आमचो एकवट जातलो. देव हो एकवट निर्मितलो. बाबा सोणवारा दीस आवोचो बर्थडे. दॅट्स ग्रेट. हांव म्हजी गिटार घेवन येतलो. हां पूण तिमाय आनी पाद्रीन आयलोलो जाल्यार आवोक हो एक व्हडलो बर्थडे गिफ्ट जावपाचो. धाडा की खूट जाय. पूण मामा हांव नकळो बेश्टी भिरांतशी लागले. आमचो घोराबो आमी देवाच्याच हातान घालुया. मामा रिलॅक्स. बाय तूं तुजी तिमांक सारकी वळखना. दुसऱ्यांच्यो चुकी रोखड्योच चोयता ताच्या दोळ्यांनी. चिल मामा. आयज आमच्या हिरोक पळय कितलो खुशाल तो. आसतो ना कित्याक आयज म्हज्या हॅन्डसमाचो हॅपी बर्थडे. धाडा आवोच्या खाडाक तुवें इल्लो काळो रंग लावंक जाय आसलो. बाय लावपाक गेलोलो हांव, पूण तुज्या आवान म्हाका धांवडावन घातलो. आवो पायजे आयली दिसता. पायजे खुशाल न्ही तूं? बाबा आयलो, सगळीं आयली. आवो आर यू रेडी टू कट द केक? हॅपी बर्थडे. येवकार तुमकां तुमच्याच घरांत. खबरदार घरान भितर पांव घालशी जाल्यार. तुमचो येवकार धूप घालून कोत्ता. पायजी परवेश. हॅपी बर्थडे आहो. पापा जम दिसाची पोरगी तुका. वेळ कित्याक वगडावया? बड्ड्याची केक कातुरया न्हू. यो आवो.
हॅपी बर्थडे पायजी. पायजी 18 वर्सांनी आयज आमचं कुटुंब परत एक जालो. आईच्या या खुशालकाईच्या दिसा एक फॅमिली फोटो तो बनत आहे. आर्गां आनी दिनवास तुका देवा. गोराबो आमचो दुनिया तुज्याच हातांत घालता. देवा मुखार बास दिवून गोराबो बांधता सातवो साक्रामेंत जोडून गोराबो वाडटा देवाचो आशिर्वाद पडून गोराब्याने गोड उत्ता देवाच्या मार्गान चोरून प्रश्नार प्रश्न बुजोतेले प्रश्न घाल देवाच्या हातान त्या करचे पडटले त्या घाल देवाच्या हातान कोश्टाचो फूल मेवचो ना कोश्ट घाल देवाच्या हातान मागणे करून मन गोराबो आमचो दोर्या तुज्या हातान मागणे करून मन गोराबो आमचो दोर्या तुज्या हातान.